नमस्कार. And welcome to Guestos बाईट इट. आमची दिवाळीची तयारी एकदम जोमात चालू आहे. माझो आकाश कंदील आता अर्धो रेडी जाल्लो आसा आणि थोडेशे काम केले आपण की माझो आकाश कंदील रेडी. होय रे अविनाश, पण दिवाळी म्हणजे कितें फक्त आकाश कंदील रेडी जालो म्हणजे जायना. मागीर? कितलेशेच तरेचे फराळूय तयार करचे पडटा. ते मात्र आसा गो आपण. मागीर आमी एक काम करूया, आकाश दिवो बेगीन सोंपय आणि फळाराच्या कामाक लागूया. चलता बेगीन बेगीन आमचे काम सोपूया मग तर आमी आता. हय. चलता. तुमच्या घरात दिवाळीची तयारी सुरू जाल्याच आसतली आणि ह्या गोष्टीन आमी तुमकां मदत करतली दिवाळीचो फळार दाखोवन. हो दिवाळीचो फराळ दाखोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात मेघना मराठे. ते आमकां दाखयतले वेगवेगळे पदार्थ. नमस्कार. नमस्कार. आयज आमकां तुमी खंयचो पदार्थ दाखोवपाचे आसा? आयज आमकां हांव तुमकां असो चरचरीत असो शेव दाखोवपाचो. वाव. इन्ग्रेडियंट्स दाखयता कितें आसा ते? तेका खातीर शेवा खातीर दळून हाडलेली चण्या दाळीची पिठी, ओवो, लवंगी मिरची म्हणजे आमी तेका तारवटी मिरसांग म्हणटा, हिंग, शंकरच्या आनी मीठ, तेल. सुरू करूया. आतां तुमकां हांव कृती दाखयता. हांवें 2 वाटी चण्या दाळीचें पीठ घेतला. पाव चमचो ओव्याची पूड घालतले. तुम्ही मिक्सरार केला? हो, मिक्सरार वाटून घेतला. तशी पहिली भाजपाची बी काय ना गरज ना, मातशें वताक दवरल्यार जाता, म्हणजे गरम जाल्यार. आनी पाव चमचो तारवट्यो मिरसांगाचो पावडर, स्वादानुसार मीठ घालता. तितून आमी हो हिंग, शंकरचा हिंग घेता न्हू, तो खडो आसता तो पयलीं भिजत घालून दवरपाचो. एक अर्द वचभर पयलीं भिजत घालून दवरपाचो. बेश्ट्या उदकान घालपाचो आनी त्या उदकानूच हे पीठ भिजोवपाचें. अच्छा. पयलीं मिक्स करून घेवपाचें. मागीर आतां आमी हो घरान थोड्या प्रमाणान करता न्हू, तेका लागून हे पीठ एकदम भिजयता आमी. आतां चड प्रमाणान करपाचो जाल्यार हे फक्त साहित्य मिक्स करून घेवपाचें आनी इल्लें इल्लें जाय तितलेंच पीठ मिक्स करून काडपाचें. अशें कित्याक म्हणजे तुमी नाजाल्यार चड वेळ जर पीठ मळून दवरलें न्हू जाल्यार मागीर शेव काळो पडटा. अविनाश, ही एक व्हडली इम्पॉर्टंट टीप आसा की चड वेळ कालून दवरलो जाल्यार शेव कडू काळो पडटा. ते आता की हिंगाच्या पाण्यानूच भिजवून घेवप. हय, म्हणजे हिंगाचो वास चड बरो लागता, वास चड नाल्यार बरो लागता. तो हिंगा पूण कसो घालतलो. बरोबर. हे पीठ कितें घट्ट जावंक जाय किंवा पातळ? ना, चडूय घट्ट ना आनी चडूय पातळ जावपाक जायना. मिडियम. मिडियम सायज जावपाक जाय. तेका आनी कितें ऑप्शन आहा दुसरी मिरची घेवपा खातीर? म्हणजे आता ही तारवटी मिरची जाल्यार मागीर मिरची पावडर घालता. ती चव येवपा चव ती तारवट्या मिरसांगाची चव येना. बरोबर बरोबर. आता तयार आसा दिसता न्ही. हय. सो आता गाळून घेऊ. गाळून घेवपाचो. एकदम असो झटपट आणि क्विक हय, शेव म्हाका दिसता. आनी टेस्टी बी जाता. तुम्ही कितली वर्सां जाली अशा प्रकारचे फराळ आता 10 वर्सां तरी जाली आता. तुम्ही ऑर्डर्सूय घेता न्ही शेवाची ऑर्डर्स घेता. आता तेल तापला आमचे. हय, तेल आता तापला. आता हितून आमी पीठ घालुया.
जाळेशे घालून जाळेशे. केले आसता. पूण हेका आनी वेगळे ऑप्शन आसा म्हणजे आता तुम्ही एक पात्र घेतलेलें आहा शेव करपा खातीर आनी कितें वेगळे ऑप्शन आहा की तितूर आमी असो शेव काडूं शकता अशें आता तुमकां चड प्रमाणात करपाचो आसा जाल्यार तेका मोठी चाळण गावता. मोठी चाळण. म्हणजे आपण करून घेवपाचे पडटा. ओके. तेतून करपाक जाता. म्हाका दिसता अविनाश आमी जे गुजराती डिशीन दाखयल्ले पळय तो ऑप्शन जिने झाऱ्यान केल्ले म्हाका दिसता तोय ऑप्शन कोण जाय बरोबर. यूज करू शकता. आता झालं म्हणून तुमका कशा मातशें असो हातलो पळय रोखडो असो मोडटा तो. जालो, तयार आसा. झाला न्ही? ताका चड टायम लागना न्ही तळपाक तो तळपाक चड टायम लागना. तेल तापलेलें आसता न्हू आनी बरोबर. चड गरमूय तेल उपयोगना तेका. मागीर तो एका सायडीनूच काळो पडटा. बरोबर म्हाका दिसता ते मंद आचेर हय, मंद गॅस. पयलीं तेल तापोवन घेवपाचें मागीर गॅस बारीक गॅस करून बारीक मंद गॅस करून घेवपाचें. तुम्ही जेन्ना शेव घालतले तेन्ना गॅस मातसो बारीकूच दवरून गाळात नाजाल्यार तो काळो पडूं शकता. आता रेडी आसा शेव. तुम्ही पळया. वाव, एकदम सिंपल अशी रेसिपी आसा ही. आमी थोडो टेस्ट करून पळोवया आपण आता. थोडं येस डेफिनेटली. तुका ते तिने जाळे जे केला पळय इट लुक्स लायक अ बर्ड नेस्ट एकदम कुरकुरीत आणि टेस्टी असो शेव जाला. सो यू विल ट्राय इट होम. आमकांच पळयत बसू नका तुमी हेचो रिकॅप पळया. शेव करपा खातीर तुमकां लागतले चण्या दाळची पिठी, ओवो, तारवटी मिरसांग्यो, हिंग, तेल आनी मीठ. 2 वाटी चण्या दाळच्या पिठीन ओव्याचो पिठो, तारवटी मिरसांगेचो पिठो, मीठ आनी हिंगाचें उदक घालून पीठ मळून घेवपाचें. एका कायलीन तेल गरम करून शेव गाळून घेवपाचो. कुरकुरीत शेव तयार. आता झटपट शेवा उपरांत नेक्स्ट पळोवया आमकां कितें दाखयतली काकू. नेक्स्ट कितें? आता नेक्स्ट तुमकां हांव खमंग चिवडा दाखयता. अच्छा, खमंग चिवडा. साऊंड व्हेरी इंटरेस्टिंग. ओके. इन्ग्रेडियंट हां, त्याच्यासाठी करवील, मग शेंदे लोण, धने म्हणजे सुकी कोथिंबिरी, अच्छा. मिरची पावडर, साखर, पिठी साखर, हळद, हिंग आणि फुटाणे म्हणजे चणे भाजली डाळ म्हणतात त्याला, डाळ आणि काजू, जिरे, शेंगदाणे भाजून आणि सुके खोबरे आणि हे दगडी फोव मेळटा ते आणि मीठ. हे मार्केटान मेळटा ती. हय, मार्केटान गावता दगडी फोव. तुम्ही जो इन्ग्रेडियंट सांगला न्ही कितें म्हळ्या तुमी हेका? शेंदे लोण म्हणटा म्हणजे काळें नमक. अच्छा. काळा नमक. सो दोज पीपल हू आर कन्फ्युज्ड इट इज काला नमक. कृती करून सुरू करूया. नंतर ते तापत दवरूया आमी. आणि आता आम्ही शेंगदाणे घेतला ते पयलीं भाजून घेऊया शेंगदाणे. जस्ट फ्राय करून फ्राय घ्या. करून. डाळ म्हणतात ते. कितल्या प्रमाणात घेतलेले आपण? अंदाजे. साधारण अर्धा किलो जर फोव घेतले न्हू जाल्यार एक वाटी भरून तुमकां शेंगदाणे आणि ते फुटाणे घेवपाचे. ओके. आता शेंगदाणे ते सगळे भाजून फ्राय करून घेवपाचे. काजू घालून घेऊया. पयलीं सगळें भाजून ठेवपाचें न्ही सायडीक. सुक्या खोबऱ्याचे, सोयेचे उडके.
अशे फोव बरे फुललेले आसा म्हणजे एक्चुअल चिवडो कसो आसतलो ते पळोवपाक हांव एकदम रावता. हे तुम्ही कसले फोव म्हटले? दगडी फोव. दगडी फोव आणि वेगळे फोव येतात तसेच की हो, आपण चिवड्या रेग्युलर घरान फोव उपयोग करता न्हू तेचे सुद्धा जाता. पुढे हे पण स्पेशली हेच फोव वापरता चिवड्या. ओके. हे फोव घालताना थोडे थोडेच घालूंक जाय त्याला, नाल्यार अशे वयर येता एकदम. तुमकां सगळ्यात चड डिमांड कित्याक आसता, शेवाक की शेवाक आसता. शेवाक. फोव भाजून जाल्ले आसा. आता आमी तेका मसालो घालचे. मसालो म्हणजे आमी सुकी कोथमीर घेतलेली न्हू, सुकी कोथमीर, जिरे अशे मिक्सराक पावडर करून घेवपाची. तितून मीठ घालपाचें, साखर, हिंग घालपाची आणि तो आमी तयार करून हाडलेलो आसा. आणि तितून हे शेंदुलवण घालपाचें. तितूनच घालता. हय, तितूनच घालपाचें. तुम्ही हेच मीठ म्हणून यूज करतले, हे यूज करतले ना ते बी ते बी करतले. हे चड खारट नसता. ते चड खारट नसता. चड खारट नसता. आणि हो आता तुम्ही शंकर शापाचोच करून घेतला? ना, हो दुसरो. दुसरो. आता आमी हेका मसालो घालुया. मसाल्याचो एक घमघम वास आसा. म्हणून ते उदळट्यांनी म्हटलेले की खमंग चिवडो. खमंग चिवडो एक्झॅक्टली. तितून आमी हळद पावडर, एक्चुअली हेका तुम्ही जर तांबडी मिरची पावडर घालची ना जाल्यार ती ओदळ आमी तारवटे मिरसांगाची पावडर घेतलेली पळय ती सुद्धा चलता. आता तुम्ही तो मसालो वाटून घेतला तातून तुम्ही मिरची ना, मिरची पावडर घालून घालून. हळद पावडरूय ना? ना ना, तितून सुक्यो कोथमिऱ्यो आणि जिरे आणि हे. खरें सांगपाचें म्हटल्यार हांगा एकदम घमघम पडलेलो आसा मसाल्याचो. आता उरला फक्त करवील घालपाचो. हय. आता आमी हेका करवील घालुया. तर आमकां आतां इल्लोसो करवील घातलो की आमचो खमंग असो चिवडो तयार. अविनाश, ही सुद्धा परत एक दिवाळीच्या फराळातली एकदम क्विक डिश. क्विक डिश. तुम्ही करवील घालू शकता, जाय जाल्यार तुमकां हिरवी मिरसांग आसता तिची ती बी घालू शकता. तेलानूच परतून घालू शकता. आता आमचो चिवडो तयार आसा.